केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन नुस्तेकारांचेर केल्ल्या वक्तव्याचो भारत मुक्ती मोर्चान निषेध केला। जुवारी न्हंयतल्या पारंपारीक नुस्तेकारांक ट्रॉलर भाड्याक दिवचे म्हूण गडकरीन गोंय सरकाराक सल्लो दिला। हो सल्लो नुस्तेकारांच्या बऱ्याक न्ही, मरीना आनी लक्झरी टुरिजमाच्या बऱ्याक म्हूण भारत मुक्ती मोर्चाचो आरोप। नावशी, बांबोळे आनी सांकवाळच्या नुस्तेकारांक प्रकल्प नाका। Bharat Mukti Morcha takes strong objections to the Union Minister Nitin Gadkari's comments on traditional fishermen of Zuari River. 2 days ago, while on Goa visit, Nitin Gadkari advised governments publicly to rent out one trawler for 4 fishermen so that they can carry on fishing 12 nautical miles into the Arabian Sea. Mr. Gadkari advice has not originated from any concern for traditional fishermen of Goa, but out of concern for marinas and luxury tourism. Gadkari's advice is a great insult to the traditional fishermen from Zuari coast. Gadkari's comments have originated in greed of luxury tourism. सगळ्याक स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो जायराती, मात मुरगांव पालिका कोयराच्या राशींचेर नजर घालूंक तयार ना। आतां तर पालिकेच्या कोयराच्या राशीचेर एक्सिडंट जावंक लागल्यात। मुरगांव पालिकेन सड्यार जेटी कडेन रस्त्यार कोयराची रास मारून दवरल्या। 10 दीस जाले परिस्थिती तशी। त्या राशीचेर काळखांत एके होमगार्ड चलयेन गाडी मारली। मुरगांव पालिकेच्या नांवान लोकांची शेबय चल्ल्या। मेन म्हणल्यार गार्बेज खूब इश्यूज जाता ते आमचो MLA हांव नको कितें करता, BJP हांव नको कितें करता ती स्वच्छ भारत अभियान म्हणल्यार येस ते आमचे एक्सिडंट जावप आनी लोक मरप हेजे स्वच्छ कसो ते एक्सिडंट जाता। म्युनिसिपालिटी हालीं इलेक्शन जालां, 1 म्हयनोच जाला, वोटूच मागपाक येता। क्लीन कोण करतलो? काय ना, अशेंच रस्त्यार काडटा चिखल, सगळो रस्त्यार व्हांवता। सगळें चड जालां तेंच्या सगळ्यांचे। पयशे व्हरोंक येता डस्टबिनाचे 40 रुपया, हे कितें हांगा घालपाक 40 रुपया म्हणल्यार काळोखान कितें दिसता हिंगा? कितें घातला? बॅरिकेड घातला, कितें घातला? सायन बोर्ड कितें घातला? पडटलेच न्हू, एक्सिडंट जातलो। बेसिकली ते आता जे बेसिकली काम जे केला ते गटर क्लीन केला, दे हॅज टू कीप अ बॅरिकेड देअर स्टेटिंग दॅट लोकांची बाबा स्पीड कमी जावपाक जाय। काय ना, काडप कचरो रस्त्यार उडोवप कितके दीस लागता तो कचरो भरपाक, मे बी 1 अर्दे वर लागपाचो तो भरून दुसऱ्या गाडयेन घालपाक, बट दे हॅव नॉट डन इट। जस्ट पुल्ड द डे, देर इज नो सेफ्टी एट ऑल। एटलीस्ट तेंच्यानी थंय फायबर बॅरिकेड घातलेले, दॅट व्हेकल वूड स्टॉप देअर इट सेल्फ, सो नथिंग हॅज बीन डन। आमडय बियर फॅक्टरी आड गांवच्या लोकांनी आवाज चडयलो। पाचेकशी माड मारून प्रदूषण करपी प्रकल्प नाकाच म्हूण लोकांनी सभा घेतली। वाणी एग्रो फार्म म्हूण प्रकल्पाचें नांव सांगून लोकांक फटोवन बियरीची फॅक्टरी हाडपाचें खंय कारस्थान चल्लां। प्रकल्प नाका म्हणटल्याचेर आरोप करता म्हूण आमदार फळदेसायाचेर लोकांनी फोग काडलो। नोकऱ्योच दिवंक जाल्यार प्रकल्प उद्देगीक वसणुकेंत व्हरचो म्हूण लोक मागतात। झाडां आसा जावं सैम जे आसा, हे सगळे शेती उद्योग आसा ते सगळ्यान नश्ट जाता आनी जे जाग्यार झाडां ना आनी अशी कडेन तो फॅक्टरी व्हरपाक जाता। MLA दिसा थ्रू मिडिया की आमचे कावन्सिलराचे जायते फॉल्स एलिगेशन करता। आतां ओनर आसा ते कंपनीचें नांव आसा वाणी एग्रो फार्म, हे सगळे लोकांक खबर आसा। आनी एग्रो फार्म म्हळ्यार मिनींग कितें? एग्रीकल्चरल कितें तरी प्रोजेक्ट येता गांवांत, म्हणटकीर लोक सगळे जावं एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट न्ही वग्गी रावले। आनी आतां पळोवपाक गेल्यार कोण तरी वायन फॅक्टरी म्हणपा लागले आनी बियर म्हणपा लागले, विस्की म्हणपा लागले, आनी आतां लोक एकदम जागी जाले। का तूं समजय, लोकांक समज तुका करया म्हणली जाल्यार हांव रेडी आहा, म्हाजेर आतां फॉल्स एलिगेशन घालता कारण हांव लोकांक भडकयत म्हणून। तशें कांय ना, ह्या लोकांक आतां तुमी सगळ्यांक उजीर विचारा, हें म्हागेलें काय ह्या लोकांलें मत तें। हो जर प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल झोनाक गेल्यार बी आमकां नोकरी दिवपाक जाता आमदाराच्यान। तो आमकां प्रत्येकाक सांगता तुमकां नोकरी मेळटली, 500 लोकांक नोकरी मेळटली। इतल्यान खबरांचेर रंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।